दिव्यवाणी 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 देखून हांव तुमकां सांगतां, शास्त्र्यां आनी फारिसेवाचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट सड जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवीशी मारी नाका. जो कोण जिवीशी मारता ताका नितीसभेचे झडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिश्या म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेताना, जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उडास येत, तर ती तुजी कानीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी कानीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्ता आदीन करीत आनी नितीकर्त तुका पारयांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुमकां सांगतां, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. फारिसेवांचे आनी शास्त्राचे नडतें जेजूक केन्नाच मानवनातलें. तांची तो हर एक फावटी टिका करतलो. तांचे दोश तो उक्त्यान सांगतलो. कापाट्यानो म्हूण तांकां तो आपयतलो, कित्याक ते बरे न्हय आसले. म्हज्या जिवितांती साबार फावटी हांव हेराची टिका करतां. तांचो वायट स्वभाव पळोवन तांची झडती करतां. तांकां गाळी शिराप दितां. तो सोर, लुटकार, हंकारी अशें ताका ओलायतां. पूण तोय देवाच्या मोगाचो पूत वा धूव. ताचे खातीर क्रिस्त कुर्सार मेला. हेरांची झडती करचें वा निंदा करचें तें काम म्हजें न्हय म्हणलें विसरातां. हेरांची झडती करच्या बदलाक हेरांक बरे वाटेक हाडूंक म्हजे तावन कितें साध्य आसा तें करीन जाल्यार हेरांक वायट वाटेंतलें साल्वार करूंक हांव शकतां. हेरांक बक्षिल्ल्यांत हांव देवाकच काल जातां. राजसंधान, बोगसाणें, दया, मोग, सोडदोड ही बरो संबंद आसा करूंक कुमोग करतात. राग, मोसोर, हगें, द्वेश, हिंसा ही संबंद तुटोवंक आनी नासमाधानान जियोवंक करतात. मनशा जिवितांत बरो संबंद, बरें चिंतप, बऱ्यो करण्यो आनी बरें उलोवणें संतोशाक कारण जातात. समाजेंत आसचें कानून मनशा मदें कितेंय वायट घडनाशें वा घडल्यार ताका परिहार लाबोवन तें मुखार घडनाशें हेरांक चेतावणी दिता. आयचे सुवार्थेंत बरो संबंद दवरूंक जेजू आपोवणें दिता. जिवीशी मारी नाका म्हणलें कानून रागार जायनाका, पेल्याक नांवान आपयनाका, पेल्याक हल्क करिनाका, वायट केलां जाल्यार राजसंधान कर म्हूण बदलून शिकोवन दिता. आमी कोणायची कुनी करूंक ना,
पूण अनियंत्रीत जिवीत राग मनस्ताप हगे आनी द्वेश दवरलां. राजी संधान करूंक समाधानान मोगान बरो संबंद जोडया. दिव्यवाणी